नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडटा आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर केल्लें आंदोलन समाज संवर्पी आनी विरोधी आमदारांचे आयले आंगलट। पणजे पुलिशेन विरोधी आमदार धरून समाज संवर्पी आनी 450 लोकांचेर घाल्यो केशी। 2027 गोंयांत येतले आपाचे सरकार। आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालाचो दावो। काँग्रेस दिता भाजपाक तेको, केजरीवालाचो आरोप। ओपा प्रकल्पांचे उदका पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम पुराय। पणजे वाठारांतल्या नळांक रोखडीच जातली उदकाची पुरवण। चिखली वाठारात टेम्पो आणि ओमनी मदीं घडलो भिरांकूळ अपघात। एकलो जखमी। पुलिसांनी अपघाताचो केलो पंचनामो। मिंगेलाराजो करतालो आपलो फाटला गावडा आनी राखणदार म्हणीत आपल्याक बळयलो। रामा काणकोणकारान पुलिशेक दिलो जबाब। आणि गोंयांत इबाडल्या कायदो आणि सुवेवस्था। मुखाल्ली विधानसभा वेंचणूक दोळ्यासान मुखार दवरून हाडल्या म्हजेघर येवजण। विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमांवचो आरोप। आता खबरो विस्तारान। रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत विरोधी आमदार तशेंच समाज संवर्प्यांनी आझाद मैदानाचेर एकठांय येत ह्या हल्ल्याचो निशेध केल्लो। तशेंच हे सभे उपरांत तांणी पणजेच्या पुलीस मुख्यालया कडेन धांव घेतिल्ली। रस्ते आडावन धरिल्ले हे खातीर विरोधी आमदार समाज संवर्पी आनी 450 परस चड लोकां आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद केले। ह्या प्रकरणात युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय, वेंजी विएगस, विरेश बोरकर, अंजली निंबाळकर, प्रसाद गांवकार आनी प्रकाश वेळीप हांणी ह्या आंदोलनात वांटो घेतिल्लो। रामा काणकोणकाराचेर 19 सप्टेंबराक कांय जाणांनी जीव घेणो हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्या उपरांत विरोधी आमदार तशेंच समाज वावुरपी आनी हेर लोकांनी मोठें आंदोलन केल्लें। रामाक न्याय मेळोवन दिवचो तशेंच ताचेर केल्ल्या हल्ल्यात सामील आशिल्ल्या मास्टरमाइंडाक धरचो अशी मागणी करीत आंदोलकांनी रस्ते आडयल्ले। तशेंच मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार आणि भाजपा कार्यालया कडेन मोर्चा व्हरून रस्ते आडावन धरिल्ले। हे खातीर आता पणजे पुलिशेन विरोधी पक्षाचे आमदार, समाज वावुरपी आनी 450 परस चड आंदोलकां आड गुन्यांव नोंद केल्यात। ह्या प्रकरणात युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय, वेंजी विएगस, विरेश बोरकार, अंजली निंबाळकार, प्रसाद गांवकार आनी प्रकाश वेळीप हांणी ह्या आंदोलनात वांटो घेतिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। येता ते 2027च्या वेंचणुकेक गोंयांत आम आदमी पक्षाचे सरकार येतले असो दावो आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी केला। केजरीवाल शुक्रारा राती दाबोळे विमानतळा वयल्यान 3 दिसां खातीर गोंय दौऱ्याचेर आयला। हे वेळार भाजपा सयत काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केली। तशेंच काँग्रेस सरकार भाजपाक तेको दिता अशेंय ताचें म्हणणें। पळयात पुराय बातमी। आम आदमी पार्टी के कई सारे कार्यक्रमों को अटेंड करेंगे। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर से मिलेंगे, लीडर्स से मिलेंगे, कई सारी मीटिंग्स होंगी। पिछले 13 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है। बहुत लोगों को मानना है, ये जग जाहिर है कि ये बीजेपी की सरकार कांग्रेस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट से चल रही है। जब भी ज़रूरत पड़ती है कांग्रेस अपने एमएलए सप्लाई करके बीजेपी की मदद करती है। इन 13 सालों में बीजेपी और कांग्रेस की इस सरकार ने गोवा के लोगों को क्या दिया? केवल और केवल गुंडा राज दिया। अभी थोड़े दिन पहले जिस तरह से रमा काणकोणकर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उनका कसूर केवल इतना था कि वो अन्याय के खिलाफ और सरकार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते थे। एंड दैट वाज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। इस तरह के बहुत सारे और इंसिडेंट्स हुए हैं जब लोगों के ऊपर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमले किए गए हैं। आज गोवा के लोग डरे हुए हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने हक नहीं मांग सकते।
अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है, महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, चारों तरफ इतना ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रही है। 13 साल के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके गोवा को बर्बाद कर दिया है। गोवा के लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं। गोवा के लोग सुरक्षा चाहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ चाहते हैं, अपनी महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, पानी चाहते हैं, सड़कें चाहते हैं। क्या गलत चाहते हैं? कोई ज़्यादा चाहते हैं? दिस इज़ देयर बेसिक राइट, इसीलिए तो सरकार चुनते हैं। लेकिन आज गोवा के लोगों को न कांग्रेस से कोई उम्मीद है, न बीजेपी से कोई उम्मीद है, केवल आम आदमी पार्टी एक उम्मीद है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2027 के अंदर आम आदमी पार्टी अपने दम पे पूरी सरकार बनाएगी। ओपा प्रकल्पाचे उदका पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम पुराय जाले। आता सांजे मेरेन पणजे वाठारात सगळ्या नळांक उदकाची पुरवण जातली। भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी शुक्रार सकाळ सावन तशेंच शेनवार सकाळी मेरेन दुरुस्तीचे काम करून निमणे पायपलायन दुरुस्त केली। हांगसरल्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाची जी शुक्रारा सकाळी पायपलायन जॉइंटार सुटलेली ती रिपेअर करून आता उदक सप्लाय सुरू केल्लो आसा। पणजे भागात दनपारां 2 ते 3 पर्यंत उदक मेळपाची शक्यता आसा। शुक्रारा सकाळी लायटीचो प्रॉब्लेम जाल्ले कारणान पायपलायन जॉइंटार सुटलेली आणि ही रिपेरिंगाचें काम बेगिन्या बेगीन कंप्लीट करपाचो प्रयत्न PWDच्या इंजिनियरांनी ताच्या स्टाफांनी केल्लो, पूण शुक्रारा सांजे पर्यंत ही लायन जाली ना कारणान रातभर तांकां काम करचें पडलें आणि आता ती पूर्ण जाल्ली आसा। शेनवारा दनपारां वॉटर सप्लाय सुरू केल्लो आसा, ताका लागून पणजेच्या भागांत उदक मेळपाची आता 3 पर्यंत मेळपाची शक्यता वाडलेली आसा। गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश चड। गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। चिखली वाठारात टेम्पो आणि ओमनी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकलो जखमी जालो। उपरांत ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केलो। वास्को पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामा केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। मिंगेल आरावजो हो आपलो फाटलाव करतालो, तशेंच 8 जाणांनी गावडा आणि राखणदार म्हणीत आपल्याक मारिल्ल्याचो स्टेटमेंट रामान पुलिसांक दिला। काल राती पुलिशेन रामाचो स्टेटमेंट नोंदयलो। खुनशी हल्ल्याच्या सुमार 15 दिसां उपरांत रामा काणकोणकारान पुलिशेक स्टेटमेंट दिलो। हातूंत ताणें मिंगेल आरावजो हो आपलो फाटलाव करतलो म्हणून पुलिशेक सांगलें। तशेंच आपल्याक मारतना तांणी गावडा आनी राखणदार म्हणिल्ल्याचें रामान पुलिशेक सांगलें। रामाचे भलायकी विशीं GMCचो डीन आनी दोतोरां कडेन उलोवप केल्ल्याचें मंत्री विश्वजीत सांगता। वैजकी अधीक्षक आनी डिना वांगडा वचून आपणे रामाची भलायकेची वासपूस केल्ल्याचें विश्वजीताचें म्हणणें। ताचे भलायकेची जतनाय घेवपा खातीर दोतोरांचो एक खासा पंगड तयार केला खंय, ताका केन्ना डिस्चार्ज दिवप हें दोतोरूच थारायतले अशें विश्वजीताचें म्हणणें। ऐकात। There is no discussion of discharge as expected. There is no question. We will doctors आणि कमिटी एक केल्ली आसा ते सगळे डिस्चार्ज केन्ना दिवप मिनिस्टरान डिसायड करपाचें नासता, डॉक्टर योग्य ते निर्णय। गोंयांत कायदो आनी वेवस्था अस्तित्वांत ना। रामाचेर जाल्ल्या खुनशी हल्ल्या उपरांत हें सिद्ध जालां। पुलिशेन रामाचेर हल्लो करप्यांक धरले, पूण हल्ल्या फाटल्या मास्टर माइंडाक धरूंक ना। हे विशीं आमी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां मेला वरवीं कागाळ केल्ल्याचे गोवा अगेन्स्ट गुंडाराजाचो निमंत्रक शंकर पोळजी सांगता। आमकां पुलिसांचेर तितलो विश्वास ना तेन्ना निवृत्त न्यायाधीशा वरवीं ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावची अशी मागणी तांणी केल्या। आयज अमित शाहजी होम मिनिस्टर आमच्या भारत देशाचे आयज ते हांगा आमच्या गोंयांत येता, तेंची फाल्यां विजीट आसा आनी हे असल्या टायमाचेर तेंची विजीट आसा ज्या टायमाचेर गोंयचो नामांकीत एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हो हॉस्पिटलांत न्हिदलेलो आसा एक ब्रुटल अटॅक जावन। सो ह्या टायमाचेर आमकां अशें दिसलें की आमी अमित शाहजी कडेन कंप्लेंट पावोवपाची कशी। सो आमी थ्रू मेल होम मिनिस्ट्री आनी होम सेक्रेटरीक आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा थ्रू आमचे बॅनर गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज। सो आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा आणि आमी आशा धरता की ह्या कंप्लेनीचेर ते सुद्दां दखल घेतले आणि रामा काणकोणकारांक न्याय दिवपाक ते आमकां हेल्प करतले। सो ह्या कंप्लेनी आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड बरयलेली आहा। गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली आसा। आमकां जाय तसो पुलिसां कडल्यान सपोर्ट मेळना, पुलिसांनी जाय तशें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना। आतां काल रामा काणकोणकारान स्टेटमेंट दिला, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा
आणि त्याच्या स्टेटमेंटा उपरांत आतां पुलीस आपलें इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या वळणाचेर व्हरतले तें आमकां पळोवपाक जाय. आतां स्टेटमेंट कितें दिलां तें आमकां खबर ना. सो आयज आमी गोंयांत पळयता लॉ अँड ऑर्डर खरीच कॉलेप्स जाल्लेली आसा आनी ईच अँड एवरी सिटीजन ऑफ गोवा इज कन्सर्न अबाउट लॉ अँड ऑर्डर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भाजप सरकाराच्या मजेगार येवजणेचेर काँग्रेसीन खर टिका केली. मुखाल्ली विधानसभा वेंचणूक दोळ्यामुखार दवरून मुजीगार येवजण हाडल्या असो आरोप काँग्रेसीन केला. फक्त वेंचणुके खातीरूच ही येवजण हाडल्या. घरां नियमीत करपा विशीं सरकार लोकांक ब्लॅकमेल करता अशी टिकाय काँग्रेसीन केल्या. The way law and order has collapsed. Law and order म्हणटा ती गोंयांत नाच, and it comes also under the prerogative of the Home Minister of the country. आज जरी तो चयल्यार आनीक अमित शाह आमी सांगपाक सोदता की गोंयांत एक पॅरालिसीस जालेली आसा. क्रायम्स जे वाडलेले आसा, रेप्स जे वाडलेले आसा, मर्डर ज्या पद्दतीन वाडटा, बायलांचेर जो अत्याचार जाता, भुरग्यांचेर जो अत्याचार जाता, सिनियर सिटीजन्साचेर जो अत्याचार जाता, टुरिस्टांचेर जो अत्याचार जाता, इट इज अ फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ गोवा. हे जावपाचे कारण कित्याक लोकांक जे कॉन्फिडन्स पुलिसाचेर आसपाक जाय, दे हॅव लॉस्ट कॉन्फिडन्स. आनी हे गोंयांत घडटा बेसिकली बिकॉज ऑफ द नेक्सस बिटवीन द पुलीस, between the criminals and the politicians. I would like to make a very bold statement ki like a beehive, aaj BJP has become a gunda hive, where gundas and local BJP politicians are housing and are housed together. Basically, sogle ekmoka clings are they cling to each other. Minister आणि पॉलिटिशियन आज गुंडाक राखता. आज गोंयांत चल्ल्या ती गुंडाराज. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज लिगलायझिंग वॉट इज इलिगली पॅक्ड एज मजेगर स्कीम. वी आर नॉट against the legalizing, but it will not stand in the court of law. मेगा म्युझिक फेस्टिवलाच्या आयोजनावेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन भाजपाचेर फोग काडलो. भाजपाक गोंयांत ड्रग्साचे हब करपाक सोदता. हांगासर मुद्दो मेगा म्युझिक फेस्टिवलाच्या आयोजनाचो ना, जाल्यार मुद्दो आसा तो गोंयच्या तरणाटे पिळगेक तांचे संस्कृताये पासून पयस करूंक तांकां नाका जाल्ले छंद लावपाचो. ह्या भाजपा सरकाराक पर्यटन वाडी खातीर आनी कसल्यो संकल्पना सुचनात काय म्हणून युरी विचारता. ऐकात तशें म्हणणें. It is shocking on the news that the Goa government is planning to have yet another mega musical festival, or I could say drug festival. And Goa Tourism Development Corporation has floated an expression of interest, basically stating that there would be no burden on the state. The biggest burden that these type of drug festivals create on the state of Goa is the bad reputation brought to the state of Goa. Today, the state of Goa is the drug capital in the country. Drugs being sold in practically every villages, every beach, everywhere you can find drugs. Today, I fail to understand why the BJP is bent or is hell-bent to make Goa the drug capital of the country. In the past, there were several deaths that showed that there was clear use of drugs at the venues for these festivals. And is this our culture? Is this the culture of the state of Goa? I fail to understand that these festivals basically make the youth futureless, cultureless, and valueless. Is this what we are teaching our future generation? Today, I condemn this particular festival. Instead of these, we could have festivals promoting our culture. Several musicians, several people, तियात्र जे पडे हाय तेंगेले सारखे पयशे ह्या सरकाराक दम ना दिवपाक. पूण हे ड्रग फेस्टिवल हाडून हेजे पयले जे पडे सगळे म्युझिक फेस्टिवल जाले, जे EDM जाले, it is only a money-making racket. Drugs are consumed in thousands of crores of rupees here at these venues. It is proved. Today, the government does not have the mechanism to basically control the drug menace in the state. Such festivals, the police department has failed, or I should say today,
that this government is hell-bent to get the drug mafia in the state of Goa that is operating, fully giving them all what they need is the people that come here from other places all around the world, and drug is being heavily consumed. This is not just a normal music festival. This is a drug festival that happens, and we condemn this and we will oppose this decision by the state government. दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलात आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें. तशेंच आनीक 100 अँब्युलन्सींची गरज आसा हे विशीं मुख्यमंत्र्यां कडेन उलोवप केलां. जाता तितले बेगीन ह्यो अँब्युलन्सी घेतलो अशें मंत्री राणेन सांगलें. दक्षिण गोंयच्या लोकांक बरे भलायकी सेवा घेवपा खातीर जीएमसी दिवचे पडटा. देखून दक्षिण गोंयच्या लोकांचे त्रास उणे करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतूय बरे आधुनीक सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें. फीड पळयल्यार इंस्टाग्रामाक जाय त्यो गोष्टी येता. हांव म्हणना ती कमी ना, कांय गोष्टी करपाक जाय. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्यार आमचे डॉक्टर केदार रायकराक कॉम्प्रिहेन्सीव गॅप एनालिसिसचो रिपोर्ट तयार करपाक सांगला. ते केल्या उपरांत ते आमी इम्प्लिमेंट करपाक सरकारा कडेन धाडटले, मुख्यमंत्री कडेन धाडटले. ह्यो गोष्टी आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जाय. तेन्ना मागीर ते कॅबिनेटाक वचून आमकां बेगिना बेगीन ते करपाक जाय. दिगंबर कामत बी परस्यू करता, हांव बी परस्यू करता आनी योग्य तरेन आमी फुडें व्हरतले. आमी कमिटमेंट केला की गोंयचे जनतेक की सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विल बिकम अ स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल. जस्ट बिकॉज somebody says that today it is not and these are the deficiencies, that doesn't demoralize me. My job is to see that whatever assurance I have given, whatever Digambar has given, it has to be completed. आणि व्हिडिओ व्हायरल करपाक आनी वेगळ्या तरेन आतां जशें इलेक्शन लागीं येता, जिल्ल्या परिशद लागीं येता, जशें म्युन्सिपालिटी लागीं येता, जायत्यो गोश्टी जाता. पूण हांव ते डिफेन्स घेना. हांव डिफेन्स हेच घेता की आमी कमिटेड आहा ह्यो गोश्टी गोंयचे जनते खातीर करपाक. ॲम्ब्युलन्स कमी आसात म्हूण फाटल्या अधिवेशनात आपणे प्रश्न मांडिल्लो. तेन्ना आतां आनीक 100 अँब्युलन्सीची गरज आसा हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप केलां. जाता तितले बेगीन ह्यो अँब्युलन्सी घेतलो म्हूण मंत्री राणेन सांगलें. ॲम्ब्युलन्साची सदांच गरज पडटा. लोक गाडयो जशी घेता, लोक ते घेता. ॲम्ब्युलन्सीची गरज आहा म्हणून तुका असेंब्लीन बी विधानसभेन हांवें ऑलरेडी स्टेटमेंट केला. आमकां टोटली एट एनी गिवन पॉयंट वी रिक्वायर 100 एम्ब्युलन्सीस आनी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्या. I am pursuing that. We'll pursue it. We require 100 ambulances on the road at any given point. But right now there is shortage, something like that. No, sometimes some ambulances, somewhere some mission, but the load is tremendous in Manchester. Load is tremendous, but it's doing a very good job. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुंगूल हल्लो प्रकरणातले 3 मुखेल दुबावित दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षका सामकार शुक्रारा शरण आयले. अमोघ नायक, वॅली डिकॉस्टा आणि प्रकाश कारभार अशा ह्या दुबावितांची नांवां जावन आसा. मुंगूल हल्लो प्रकरणात हे तिगूय दुबावित फरार आशिल्ले खंय. ह्या प्रकरणात आतां मेरेन 25 जाणांक अटक केल्या. ह्या प्रकरणातले मुखेल दुबावित शरण आयिल्ल्याचे दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी सांगले. हल्ल्या खातीर वापरिल्लो कोयतो, तलवार आनी पिस्तूल जप्त केल्या. तशेंच कांय गाडयोय जप्त केल्या अशी माहिती टिकम सिंग वर्मा हांणी दिली. हुआ था जिसमें हमने अटेम्प्ट टू मर्डर की एक FIR रजिस्टर की थी. उसमें अभी तक 25 अरेस्ट हमने किए थे. उसमें से अभी 3 जो हमारे मेन एक्यूज थे वो आज सरेंडर किया है, तो उनकी अरेस्ट फॉर्मेलिटीज के लिए हमको भेजा है. सर इनका नाम क्या, कौन कौन अभी अरेस्ट हुए? वैली, अमोघ और प्रकाश. 12 ऑगस्टाक एक गँगान म्हणजे एक 20 ते 25 जणांच्या गँगान 3 जण भुरग्यांचेर एक डेडली अटॅक केलो. तातूंत गोळीबारी जाल्लो. ताजे नंतर पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केलें आनी जवळ जवळ आतां पर्यंत 24 ते 25 जणांक ह्या हातूंत भितर अरेस्ट केले. तातूंत भितर कांय हार्डकोर क्रिमिनल आशिल्ले आनी तातूंत भितर जे 3 जण मेन एक्यूज आशिल्ले ते म्हणजे वॅली डिकॉस्टा, अमोघ नायक आनी प्रकाश कारभार हे एब्सकॉन्डिंग आशिल्ले. फाटले 1.5 म्हयने सुमार एब्सकॉन्डिंग आशिल्ले. ते आज तांच्या लॉयरां बरोबर येवन हांगा सावथ गोवा SP मुखार सरेंडर जाल्ले आसात. सद्याक पुलिसांनी तांकां तांचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. DYSP आनी SP टिकम सिंग वर्मा हे 2 जाण हांचे कडेन ह्या तिगांय कडेन इन्व्हेस्टिगेशन करतात. आतां पुलीस मुखार तांकां अरेस्ट करतले कारण ते ऑलरेडी हांगा आयिल्ले आसात. हाचे पयलीं अमोघ नायकाची एंटिसिपेटरी बेल जी फायल केल्ली ती रिजेक्ट जाल्ली. वॅली डिकॉस्टांनी बी ताजे नंतर एंटिसिपेटरी बेल केली, ती फाल्यां येवपाक आशिल्ली. तांचे एडवोकेटाचे म्हायती प्रमाणे ते घरा कडेनच आसताले. आमचे क्लायंट म्हणटा घरा कडेन आसताले. फक्त कित्याक जाय काय म्हणून आमी तांकां हांगा घेवन आयल्या अशें तांचे एडवोकेट स्पेन्सर विएगस हांणी सांगिल्लें आसा. ते म्हणटा की आमी सरेंडर जालना, आमी इन्व्हेस्टिगेशनाक जाय म्हणून आमी हांगा आयिल्ले आसात. आनी जी एंटिसिपेटरी बेल आसा जर तांकां आतां पुलीस कितें स्टेप घेता ताजे नंतर आमी ताजेर डिसायड करतले अशें स्पेन्सर विएगस हांणी सांगलां. पूण सद्याक जी न्यूज येता ते म्हणजे हे 3 जे कुख्यात आरोपी आशिल्ले म्हणजे वेगवेगळे गुन्ह्या खाला हांकां पयलीं अरेस्ट जाल्ली आसा.
मागीर ती NDPS आसतली, मारण आसतली, जावं सुपारीक घेवपाची खंडणी वसुली, अशे वेगवेगळे खातीर हे आमकां पयलीं अरेस्ट जाल्ले आसा. हांचो आस्पाव ते हातूंत आशिल्लो आनी आतां हे तिगी जाण ह्या मंगूल केसी भितर सावथ गोवा पुलीस SP कडेन सरेंडर जाल्ले आसा. म्हणटकच तुमी खातीर मडगांवचें नांव गौरव प्रभू मलकानी. पेडण्या भगवती रवळनाथाच्या दसऱ्याक सुरवात जाल्या. श्रीदेव रवळनाथ आणि श्री भूतनाथाची सजयल्ली तरंगा शुक्रारा कोटकाराच्या मांगरात पावली. शुक्रारा दिसभर कोटकार वाड्यार ती लोकांक दर्शन दितली. उपरांत मध्यान राती भगवतीच्या देवळांत वचून कौल दितली. पेडणेचो फामाद पुना उत्सव 7 तारखेर मनयतले. मडगावच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रातच्या वेळार कोयर हाडून उडयतल्या 200 जाणांचेर केशी नोंद केल्यात. जाल्यार 4 लाखांचो दंडूय वसूल केला अशी माहिती मडगाव पालिकेचो अभियंतो दीपक देसायान दिली. दंड दिवनूय कांय लोक कोयर उक्ताडार हाडून उडयताच. मडगाव आणि फातोडे वाठारांत कोयराचे कांय ब्लॅक स्पॉट सोदल्यात. त्या जाग्यांचेर पालिका निधींतल्यान CCTV कॅमेरा बसोवपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचें मडगाव पालिकेचो अभियंतो दीपक देसायान सांगलें. आमी मोहीम सुरू केल्ली की आमी अशें नोटीस आमचे आयले की ब्लॅक स्पॉटाचेर अकस्मात रातची खुबशे डंपिंग जावपाक लागले. सो ते आमी स्टडी करपा खातीर आमी एक टीम केली म्युन्सिपालिटीची विथ ऑल द म्युन्सिपल इंजिनियर्स, सॅनिटरी सुपरवायझर, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर्स, मार्केट इन्स्पेक्टर, आमचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टराचे सुपरवायझर आनी आमचे सुपरवायझर अशी एक आमी टीम फॉर्म करून आमी रातची नायट ड्युटीज केल्यो ह्या ब्लॅक स्पॉटाचेर. मागीर खूब वेस्ट खंयच्यान येता हे आयडेंटिफाय करपाक. आणि ओवर अ पिरियड आमचे लास्ट 1.5 वर्सां भितर आमी अरावंड 200 केसीस सुमार बूक केल्यो आनी हे 200 केसीस बूक करून अरावंड 4 लाख रुपया सुमार आमी हे फायनी मार्फत रिकवर केले. पूण तातूंत भितर आमच्या एक गोश्ट लक्षांत आयली की आमी ऑफिसान ड्युटी करून सुद्दां रातचे परत नायट ड्युटी करप रातचे 12-1 पर्यंत केली. पूण काही लोकांचे ज्यो मनस्थिती अशी आसा की ते सकाळचे 12-1, 2, 3 सकाळचे 4-5 असे सुद्धा डंपिंग चालू जालें उरले. तरी आमी 12-1 पर्यंत सुद्धा करून सकाळ फुडें परत आमी त्या स्पॉटार पळयल्यार परत खंय तरी तो कचरो आमकां थंय मेळ्ळो. सो त्या उद्देशान आतां आमी एक CCTV कॅमेरा घालपाचें डिसायड केला. एक ट्रायल बेसिसाचेर पळोवपाक मडगांव एक थोडे स्पॉट आयडेंटिफाय केला आनी फातोर्डा जे सारके क्रिटिकली स्पॉट आसा ते आयडेंटिफाय केला. सो ते म्युन्सिपल फंडांतल्यान आमी 10 CCTV कॅमेरा घालपाचें काम ऑलरेडी आमचें चालू आसा. भाजपाक हारोवप होच आमचो उद्देश आसा. तेन्ना विरोधकांक त्रास करिनासतना भाजपाक ज्या जाग्यांचेर टार्गेट करपाक मेळटा थंय थंय आमी काम करतले म्हणून गोवा फॉरवर्डचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत सांगता. आमी काँग्रेसी वांगडा युतीत आसात पूण आमचो पक्ष घटमूट करपाचेरूय आमी लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचें दुर्गादास सांगता. वी आर हियर टू डिफीट BJP आनी आमी कितें अशें न्ही की वी आर नॉट रनिंग अ ट्रस्ट और हे कितें क्लब. गोवा फॉरवर्ड पार्टी इज local party and we will see that we contest elections आणि कशें आणि it won't help BJP फायदो जाता तसो आमी करजना. We will see that BJP is defeated. Let me make it categorical and wherever we can win. Precision hitting म्हणटात ताका. Precision hitting करून जय आमी डिफीट करूंक शकता BJP. Oppositionाक डिस्टर्ब करनासतना there we will take a lead and we will see that BJP is defeated and we win those ZP seats. But alliance नसतले काय एक्सपेंड करतले? alliance नसतले काय एक्सपेंड करतले? ना प्रत्येक पार्टी अलायन्साचे खबर होते इलेक्शन टायमार न्ही. सी वी आर अ प्रीपोल अलाय ऑफ द काँग्रेस. माय पार्टी प्रेसिडेंट हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर की 2022च्यान आज पर्यंत आमी वी आर अ प्रीपोल अलाय टिल द नेक्स्ट इलेक्शन. बट नो वन कॅन स्टॉप अस फ्रॉम expanding our party. Each party has to have its own base and its own cadre and own people so that it helps each other during the next elections.
शिवोले शेळ वाठारांत एका फॅमिली रेस्टॉरंटांतल्या चिकन बिर्याणीत गिरायकाक कॉक्रोच सांपडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेयल्या म्हायती प्रमाण दिवचल वाठारांतलो साईनाथ चव्हाण आपल्या फॅमिली सयत बिर्याणी खातना ताका कॉक्रोच सांपडलो. उपरांत ताणें ह्या रेस्टॉरंटाच्या किचनाची तपासणी केली. किचनात नितळसाण नाशिल्ल्यान साईनाथ हाणें म्हापशा पुलिशेंत कागाळ केली. अन्न सुरक्षेचे नेम पाळून नाशिल्ल्यान ह्या रेस्टॉरंटाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी साईनाथ हाणें केल्या. समीत देवळान गेलेली थंयसून येताना म्हटलें भूक लागली तो आमी खावपाक हे जायका फॅमिली रेस्टॉरंट आहा थंय येयली. ऑर्डर दिली 2 बिर्याणी आनी लॉलीपॉप. सो हांवें ऑलमोस्ट अर्दो खाल्लो. मागीर लास्ट टायम म्हाका एक कॉक्रोच मेळ्ळो. तुमकां फोटो शेअर करता म्हज्यार प्रूफ आहा. आनी मागीर एक म्हाज्या फ्रेंडाक दाखयलो हांवें. तो अशें अशें म्हणपाक लागलो पयलो खरोच कॉक्रोच. मागीर ओनराक आपयलो. तो म्हणपाक लागलो ओनर तुका ऑफिस वहाँ पे किधर है. हांवें म्हणलें सोडून दी आपका लायसन किधर है. लाइसेंस नहीं, ओनर के पास रहेगा. ठीक है, ओनर का नंबर भेज. ओके. तो मगर ना ओनर का नंबर पता नहीं मेरे को. तो मतलब कहाँ रहता है. तो ऑफिस है. तो चल मेरी गाड़ी में जाते देखते ऑफिस. नहीं ऑफिस मेरे को पता नहीं. तेजेर आमी कितें करपाचें. अच्छा कितल्यांक घडलें आतां. ऑलमोस्ट 11:25 जातली. 11:25 म्हणजे 11:00 सारको येयला. ऑर्डरीक म्हाका 10 मिनटां गेली. सो एक 25 म्हटल्यार येयला. तुम्ही जेवपाक बोललेली की फॅमिली बोललेली. हय 3 जाण बोललेले फूल फॅमिली. ओके. आमी ते आतां ऑर्डर दिल्या तो आतां भुरगो आहा पळय कोण आतां तेचो ओनराचो ऑर्डर आसलो तो सांगता की हेचो तो ओनर आहा पळय तो कोण काय लायव्ह येना तो खूब उलोवन दाखयता फोनार. ओनर हय कोण तो आहा तो. ओके. तो कितें म्हणटा आपूण तुमचे बरोवन दिता आनी कितें आला हय एटलिस्ट तो म्हणटा आपूण हेजो ओनर न्हू. आपलो तो हेजो ओनर आहा तो आपूण तेजो फ्रेंड. सो ताका कितें म्हटलें इवन तूं फ्रेंड न्हू सो तूं इनवॉल्व जावं नाकाय. कित्याक ओनर आनी कितें आमी पळयतात. तूं फ्रेंड्स मदीं बेश्टो कित्याक पळय. तूं म्हणलें सेपरेट जा ना. तो मागीर मदीं सांगपाक लागलो कितें आनी म्हणलें आजू तूं म्हटलें हांगा यो. ते स्टार्टींग कितें म्हटलें हांव तुज्या घरा कडेन तूं खंय तें सांग. तिणें एड्रेस सांगलो. पूण हांवें मागीर चिंतलें हांव ते कडेन कित्याक वचो. हांवें काय मिस्टेक करूंक ना. हांवें पयलोच जल्लो म्हणून हांवें स्वता पयलोच जल्लो म्हणून तांकां सांगलें सांग म्हणून. हांवें डायरेक्ट ताका पयलीं विचारलें की तुमचे कडेन लायसन आतां घेवन यो. तो म्हणपाक लायसन म्हणपाक आपल्या कडेन ना. लायसन ना तेंचे कडेन. तो ना म्हणटा. तुका रियलिटी ना काय म्हाका खबर ना. ताका विचारता म्हणटा लायसन ना. तेंच्यांनी करून दवरला पळयात हांगासर हें सगळें तेंच्यांनी खातं करून दवरला न्यू घालपाक. नी आतां नी चटणी चलाने के बाद न्यू बना के रखेंगे ना. पर इसको बास कैसे आता है. कैसे बात खराब होगा तभी मैडम फेंकेंगे तभी हम उसको धो के फिर रखेंगे. मुझे तो मुझे बोलो कॉकरोच कैसे आया उसमें. गंदा बास तो कॉकरोच नहीं है मेरे भाई. कॉकरोच नहीं है. धान का कीड़ा. हाँ वो धान में से कीड़ा आता ना उसमें वही है. वो कैसे आया खाने में. कीड़ा कैसे आया खाने में. हमारे खाने में कीड़ा कैसे आया. अब पका के दिया ना उनको. मतलब तेणी म्हाका मैडम कितें जालें कॉकरोच मेवलो भितर. कितें सांगलें की आपूण म्हणपालो आपूण हांगा शॉप बंद करपाक आसलो. सो लास्ट जे 2 प्लेट उरलेले पळय ते आपूण तुमकां काडून दिलो बिर्याणी. आसले ते दिले बिर्याणी. ओके. सो समज जर तुजे लास्ट 2 प्लेटीन समज जर बिर्याणी लिपोवन मेळटा जाल्यार म्हणजे तुवें जे शिजयला पळय तें सगळें तुवें दीसभर लोकांक खावयला. त्या लोकांची कितें जालें आतां फूड पॉयझनिंग. तेका तो रिस्पॉन्सिबल आसा. कोण सांबाळटा तेजे फॅमिलीक. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी